2019ची निवडणुकीत जर आम्ही तुगेले सगळे आकडे काढून जर पळयले जाल्यार एक ठाम भूमिका सगळ्यांची जाल्या की सुदीनबाब तेन्ना काँग्रेसी बरोबर रावले म्हणून दक्षिणेक फ्रांसीस सार्दीन जिखपा पावले आनी जे 10,000ची तांकां लीड मेळिल्ली ती लीड जी काँग्रेसीक मडकय मेळ्ळी ती ह्या हातूंत भितर तुमकां कितली तथ्य दिसता आनी समजा सुदीनबाब किंवा मगो आज भारतीय जनता पक्षा बरोबर नात जाल्यार फुडल्या लोकसभा निवडणुकीक तांकां फटको बसपाक शकता काय शकना? 19ची गजालच वेगळी आशिल्ली कारण 2017 काँग्रेसीक 17 जागे मेळ्ळेले आनी काँग्रेसचो बरो होल्ड आशिल्लो. हे फावटी हे वेगळे चित्र वेगळे आसा कारण रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा, तृणमूल येयला, गोवा फॉरवर्ड येयल्या, हे सगळे पक्ष असल्या कारणान म्हाका दिसना की आतां कितें फरक पडटलो म्हणून. ते चित्र वेगळे आशिल्ले कारण आतां काँग्रेसची पावर्स कमी जाल्या, काँग्रेसीचे सीट्स कमी जाल्ल्या कारणान भाजपाचे चड लोक आयल्या. काणकोणा पयलीं आमदार नाशिल्लो तांचो, आतां काणकोणा आमदार येयला तांचो. सावर्डे तांचो आमदार आसा, केप्यां सॉरी आपल्या कुडचडे तांचो आमदार आसा, नावेली तांचो आमदार आसा, मुरगांवान तेंचे आसात वास्को आनी दाबोळी. सो म्हाका दिसना की तांकां इतले आनी 2 जे इंडिपेंडंट आहात सावथ गोंयांतले ते बीजेपी वांगडाच आसात. हेंच्या कडेन जेन्ना 23 जागे आसात अशा वेळार तुमी आनी भायल्या लोकांक कित्याक घेता? हे घेवन म्हाका दिसना की भाजपाक कितें व्हडलो फायदो जातलो म्हणून. युगांक तुका कितें दिसता हो जो लोकसभेचो मुद्दो आसा आय थिंक दॅट इज प्लेइंग ऑन द मायंड्स ऑफ बीजेपी लिडरशीप प्रोबेबली एट द सेंटर की अल्टिमेटली एक सीट गमयला रिस्क कित्याक घेवया? That's a two examples की 2009 म्हाका दिसता की लास्ट MGPन आपलो कॅन्डिडेट दवरिल्लो नॉर्थ गोवा पांडुरंग रावत इफ आय एम नॉट मिस्टेकन की 2009 मागीर ताजो इफेक्ट कितें जालो ओवरऑल वोटिंगाचो ते सगळे जाण जाणा. सो 2019 इज ऑल्सो की 2019 जो साऊथ गोवाचो सीट भारतीय जनता पार्टीचो पडलो यू नीड टू टेक ऑल्सो इन टू कन्सिडरेशन की 2014 परस तांकां 2019 लोकसभेक बाकीच्या जाग्यांचेर सिटां चड मेळ्ळी पूण साऊथ गोवाचो सीट पडलो. देर आर वेरियस फॅक्टर्स टू दीस. ओके देर इज वॉज अ सालसेट फॅक्टर्स आनी बाकीचे सगळे गजाली आनी तुगेलो सुदीन ढवळीकरान तेन्ना सपोर्ट केलो. बट आतां पांडुरंग बाबान जशें सांगलां की BJP हॅज गेन्ड अ स्ट्रेंथ इन साऊथ गोवा जो हिंटरलँड बेल्ट आसा थंय BJPची स्ट्रेंथ तांणी कॉन्सॉलिडेट केला. एंड आय डोंट थिंक की ओवरऑल MGP विच इज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स एक्झिस्टन्स आनी MGPचो रोल तरी ह्या म्हाका दिसना की लोकसभेन आमच्या इमिजिएट इतिहासान ऑर इमिजिएट हिस्ट्रीन एक सिग्निफिकंट आसा कित्याक ओवरऑल जर जो डॉमिनेटेड MG डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी MG ते आमदार सुद्दां आशिल्ले कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयत जाल्यार थंय जो कोण विनींग कॅन्डिडेट आसा भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट आसा ताका चड मेळटा बिकॉज दॅट इज अ कंप्लिटली डिफरंट फॅक्टर्स ऑन वीच द लोकसभा इलेक्शन्स आर फॉट.